ताळगावचो ओडीपी ड्राफ्ट तयार जाला। एनजीपीडीएच्या मेंबरांनी एकदा नजर भोवणान पास केल्या उपरांत तो फायनल करपाक सरकाराक धाडटले। एनजीपीडीएची ब्रेस्तारा पणजे मिटींग जाली। कळंगूट, बागा, कानोळे आनी सिकेरीची जमीन वापराचो आनी रेग्युलेशनाचो ड्राफ्ट प्लानूय एनजीपीडीएन पास केला। आता तो प्लान 1 म्हयनो हरकती आनी सुचोवण्या खातीर लोकांक उक्तो दवरतले। एनजीपीडीएची ब्रेस्तारा बसका जाली। बसकेक ताळगांवच्या ओडीपीचो ड्राफ्ट प्लान चर्चेक आयलो। लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी हरकती मतींत धरून हो प्लान केला। आता तो प्लान एनजीपीडीएच्या वांगड्यांक उक्तो दवरला। 1 आठवडो हो प्लान तांच्या खातीर उक्तो आसतलो। त्या उपरांत मेंबरांच्यो सुचोवण्यो प्लानांत घालून तो ड्राफ्ट प्लान पास करून घेवंक सरकाराक धाडून दितले। ताळगांवच्या आदल्या प्लानांत खंय बरेचशे प्रपोज्ड रस्ते चुकीचे दाखयल्ले। प्लानांत दाखयल्ले रस्ते आनी सायटीचेर भलतेंच दिसता ते रस्ते ह्या प्लानांत जाग्यार घाल्यात। आदल्या प्लानांतले शक्य नाशिल्ले रस्ते खंय काडून उडयल्यात। मिटिंगेंत कळंगूट, बागा, कानोळे आनी सिकेरीचो जमीन वापर आनी रेग्युलेशनाचो प्लान एनजीपीडीएन उक्तो करपाक मंजुरी दिल्या। फुडलो 1 म्हयनो हो प्लान लोकांच्यो हरकती आनी सुचोवण्यांक उक्तो आसतलो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। वास्कोचे आदले भाजयेचे मार्केटाची सध्या वायट परिस्थिती जाल्या। थंय पावसाक लागून गळटी लागल्या। बाजारकारांक थंय भाजी विकूंक बसप म्हणल्यार नाका शेवट। वेले पत्रे फुटल्या आनी उदक सगळें भितर सरून तांचो म्हाल पेड्ड्यार जाता। गिरायकूय बाजारात भितर सरपाक सोदिना। नगरपालिका कांयच करपाक सोदिना म्हूण बाजारकार बोवाळ मारतात। आता हे मार्केट म्हणजे आमी कितले फावटी तेंच्यानी गेले म्युन्सिपालिटी कडेन। म्युन्सिपालिटी आमकां सदांच आश्वासन दिता। आता हो पावस येयलो फुडल्या पावसाक करूया। सगळे प्रेसिडेंट तशें सांगता की हो पावस येयलो फुडल्या पावसाक करूया। अशी कितली वर्सां गेली। हे पळय हे आतां इतलो हे आतां आमी व्यापाऱ्यांनी खर्च केला। हो पत्र घातलो तो व्यापाऱ्यांनी खर्च केला। हो उरला हे इतलें उरलें। हें आतां कितें कमीत ते 5 वर्सां जालीं। हें तशें आसा अजून पूण आतां पळय सगळें पाणी गळटा सगळें हांगा लोकांक येवंक मेळना। आमी सगळे रिप्ले तांकां म्युन्सिपालिटीन सगळें कळयलें। तांणी आमकां लेटर धाडलें। आमकां सांगलें कितें मिटींग घेतली। मिटींगेक सांगता अशें करता 15 दिसांनी करता आनी म्हयन्यान करता म्हणजे अजून कांयच तांचें येना। आतां हें सगळें आतां गळटा आतां कोणें कितें कशें सांगपाचें। तांणी आमचें हेंच घेवन आनी तुम्ही टॅक्स भरता म्युन्सिपालिटी? हय आमी म्युन्सिपालिटी आतां भाडें तांचें उरलां कित्याक आमचें तांचें न्यायान उरलां। आमची चुकीन उरूना कित्याक तांणी कितें सांगलें आमकां 25% करता खंयचे हें करता कशें करून सांगलें न्ही मिटिंगेक न्ही। ताणें अजून कांय करून आनी तांणी परतून आमकां उत्तरूय दिवना आनी लेटरूय करूना तांणी आमकां। आतां पाणी पडटा कस्टमर रावना मागीर कस्टमर येना मागीर माल भिजता। कस्टमर को आने जाने में तकलीफ होता है। पानी गिरता रहता है इसके लिए कस्टमर रुकते नहीं हैं। यहाँ पे आने जाने का सुविधा उपलब्ध नहीं है इतना। म्यूनसिपालिटी को हम लोग इतना लेटर भी दिया उसके बाद लोग रिपेयरिंग नहीं की। थंयचो नगरसेवक म्हणटा नगरसेवक म्हूण कितें करपाक जाय तें खंय ताणें केलां। नगरपालिके कडेन काम करपाक खंय सध्या पयसो ना। काउन्सिलराचो जेन्ना हांव काउन्सिलर जालो तेन्ना पसून गळटी स्टार्ट आसा। मदीं मदीं आमी टेम्पररी ताका बंद करपाक गेले। आमची म्युन्सिपालिटी आमी पळोवपाक गेल्यार सदांच फायनान्शियल क्रायसिसान आसा आनी म्हाका दिसता की आमी जो पर्यंत आमच्या काउन्सिलरा कडेन जाता तितले पर्यंत आमी करूं शकता। बाकीचे म्युन्सिपालिटी नाल्यार सीओ आसूं नाल्यार चेअरपर्सन आसूं आनी खंय तरी गव्हर्मेंटा कडेन फॉलोअप करून ताचे खातीर फंड धाडपाची गरज आसता। पूण ते अजून पर्यंत खंयच्याच हाजे पयलीं आमी जेन्ना काउन्सिल आशिल्ले तेन्नाय जावना। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। घेवया एक विराम।